बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हाका पाव रे म्हणून आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाच्याय मुखार वचून आमी आमचे हात जोडटा जाल्यार आमकां त्या मनशाचेर भावार्थ, बोरवासो आनी विस्वास आसूंक जाय. मनशा सोबें जर आमी अशे तरेन वागतात जाल्यार सोर पदवेदार देवा सोबें कितें? ह्या संवसाराच्या रचणाराचेर आनी सांबाळणाराचेर आमचो कितलो भावार्थ, बोरवासो आनी विस्वास आसा? आयच्या सेवा धर्माचो विशय. सायबा, कोणाशी म्हूण वेतल्या आमी? ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आमचो भावार्थ खोलावंक आनी तो ओकोण करूंक आमच्या जोण एकल्या खातीर मागुया. भावार्थ, बोरवासो आनी विस्वास आसलेल्या लागीं आमी कितेंय मागता असल्या शेगुणांनी आनी आमकां मागलेलें मेळटा. देखून पेद्रूय म्हणटा, जेन्ना जेजू ताचे लागीं विचारता, तुमी म्हाका सांडून वचोंक सोदता, तेन्ना पेद्रू म्हणटा, सायबा, आमी कोणाशी वेतल्या? तुजें सोबें आसा सासणाच्या जिविताची उतरां. आमच्या जिवितान कसलोय आमी तारा घेवंक सोदता जाल्यार आमी कोणाची तरी बूद घेता वा कोणाचोय तरी आदार मागता. तर आयज जेजू म्हणटा, तुमकां बूद दितलो तुमचो गुरू एकलोच आसा. तो जेजू लागीं माग. तुज्या जिवितान तारा घेवंक कसलोय घेवंक जाय जाल्यार जेजूच्या शिवोच मागण्यांत जेजू लागीं तुका जाय तो आदार माग आनी तोच तुका तारा घेवंक आपल्या आत्म्या वरवीं आदार दितलो. तर आमी जायते फावट घोडे आमच्या जिवितान गडबडीत ताराव घेतल्या. देवाचेर पातयेवंक ना, देवा लागीं मागूंक ना, पूण आमकां जाय तेंच आमी विचून काडलां. आनी हे भाशेन आमी जायते फावट चुकल्या, काला पडल्या आनी आमी तारा घेतलेले बिगडल्या. ह्या खातीर देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव बादकें सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो दुनिया उचारून सांगता, मोलान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पागेन सनाचांक वार मोरे सगळ्या दोतोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
बोवा पासोन आमी तुका वाखाणटा देवा उस्सोर्गिया इश्टांनी ताच्या इश्टा संवसारी प्रार्थुया आमी इस्तितेल्याच्या इतिहासां खातीर मागुया तशेंच लिलियन आमचे संदेशकार आपलो वाडदीस समोरमता ताचे पासत मागुया आनी सगल्यांक आमकां जिवितान तारा घेवंक निर्णय घेवंक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. देवा आमच्या बाप्पा तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं कोरताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या ओतीर संवसारान सर्गेच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. जोशुयाच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांक सिका गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक फुडाऱ्यांक नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगळे परजेक म्हळें, सोरेस्वराची सेवा करूंक तुमी तयार ना जाल्यार कोणाची कोत्तेल्या ते आयजूच विंचून काडा. नदीचे पलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची वा तुमी आतां जियेता त्या देशांतल्या अमोराताच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सोरेस्वराची सेवा कोत्तेल्या. पोरजेन जबाब दिलो, सोरेस्वराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच. कित्याक सोरेस्वरा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडलीं अजापां ताणें केलीं. आनी आमी चलतल्या ते सगळे वाटे आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदें वेताना आमकां सांबाळटालीं. देखून आमी सोरेस्वराची सेवा कोत्तेल्या कित्याक तो आमचो देव.
देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड म्हणुया सगळीं चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड सगळ्या वेळार सरेस्वराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली सरेस्वरा सवे म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून कितल्यांक भोगतलो संतोष जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड सरेस्वराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात ताच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता सरेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा प्रिती मेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड बरी मनशां उलो मागतात सरेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता जांचें काळीज दुखवलां खोटवलां ताचें सवें सरेस्पोर आसाच जाचें मन कलवता वळवळटा ताचें सरेस्पोर हात ओडटा जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड बऱ्या मनशाक उपरोद्रे कोश्ट बारी ओडचिता पूण त्या सगळ्यांतलो सरेस्पोर ताका निवारता सगळीं तांची हाडां राखता एक पुरयान तो मोडून दिवचो ना जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड खोट्या मनशांक वायटांतल्यान मरण येता बऱ्या मनशांक जळटा ताका खास पडटली आपल्या सेवकाच्या आत्म्याक सरेस्पोर तारण दिता ताच्या गोपांत आसरो सोदतेल्यांक तो केदींच खास लावचो ना जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो भाव भयणीनो क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात बायलो सोम्या कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणगे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तो तसोच घोव आपले बायलेचे मस्तो आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगताक खालत्यो जावंक जाय पोतिनो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सोप उचारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली आपणा मुखार मोहिमेन पडजोडली खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळो तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें हेच पोरी आपलो मोग कोत्तात तसो पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय आपले पत्नीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमोस कोत्ता क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे साने देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं ह्या गुटाक खोल समजणी आसा क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां देवाचें उतर हें
उद्गाराक उबी रावया. तुझी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sorvesfor तुमचे सवे आसो सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जाय. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचे स्वस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय सोडटना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्या तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिना तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींचतान जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोगना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें तुमी वचूंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण वेतेले आमी? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मोदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो आमच्या जिविताचेर जिन्सां तरेच्या घडण्यांनी आमी आमच्या जिवितान तारो घेवचो पडटा. पयले सुवातेर आमी खंयच्या देवाचेर भावार्थ विस्वास आनी बोरवासो दवरतल्यांक गाय एकाच देवाचेर आमी दवरूंक जाय. जशें शुभ वर्तमानी म्हणटा जो कोण 2 वड्यांचेर पांय दवरता तो बुडटा, एका देवा भायर आनीक देव ना. हो ताराव देवा विशीं खंयच्या देवाचेर आमी विस्वास भावार्थ आनी बोरवासो दवरून जियेता गाय. जेन्ना आमी वाडटा तेन्ना आमचें आपोवणें आमी सोदून काडटा. देवाक हांवें कितें केल्लें जाय, कोण हांव जाल्लो जाय, कसलें आपोवणें हांवें स्विकारलेलें जाय, ह्या आपोवण्या विशीं आमचो निर्णय घेता, उत्तारां घेता. देवाचेर पातयेवन आनी देवाच्या आदारान फुडें तांच मारता जिवितान. मागीर आनीक फुडें गेल्या उपरांत
कोणाक म्हजो जिविताचो सांगाती कसो विचून काडटलो काय लग्ना सुमयार ताराव घेता आनी आमचें जिवीत लग्नाच्या संस्कारांतल्यान आमी एकामेकाक भेटयता घोव आपलें जिवीत बायलेक भेटयता जाल्यार बायल आपलें जिवीत घोवा खातीर भेटयता आनी हे भाशेन हो तारा घेवंक देवाचो सादार ती मागतात देवाचेर पात येवन लग्न संस्कारांतल्यान एक जातात प्रितीच्या बाबा म्हणीनो अशें जिन्सां तरेच्या आमच्या जिविताच्या घडींतांनी आमी ताराव घेता जाल्यार हो निर्णय घेता जाल्यार देवाचेर पात येवन आनी एकामेकाचेर पात येवन विस्वास धरून फुडें तांच मारता तर आयच्या दिसा अशेंच आमी कितें पळयता आयची सेवा धर्म आमकां अशेंच कितें शिकयता आयची वाचपां आमकां असलेंच धोरण आमच्या दोळे मुखार दवरता पयल्या वाचपान जोशुआच्या पुस्तकांतल्या वाचपान जोशुआ म्हणटा लोकांक ताराव घे खंयच्या देवाक तुमी विचून काडटात खंयच्या देवा सोवे तुमचो निर्णय एका सर्वेस्परा देवा सोवे जाणें ओजापां केलीं विजमितां करून तुमकां इस्रायल पोरचेक सोडयली त्या देवाचेर तुमचो बावाट तुमचो विस्वास तुमचो बोरवासो आसा गाय ओ दुसऱ्या देवाक सोवे तुमचो बावाट विस्वास बोरवासो ओ आमोरितांच्या देवा सोवे तुमचो बावाट विस्वास बोरवासो आयजूच ताराव घे आयजूच निर्णय घे तुका जाय त्या देवाक विचून काड आनी आमी जाणा जोशुआ म्हणटा हांव आनी म्हजो कुटुंब सर्वेस्परा देवाचेर एकल्याच देवाचेर विस्वास दवरता बावाट दवरता बोरवासो दवरता निर्णय घेता आपल्या जिवितांत तशेंच आयच्या तिसऱ्या वाचपान असलोच आनी एक प्रस्न येयल्लो आमी पळयता जेजू सांगता तें मानून घेवंक तांकां आगोळ लागता आनी आगोळ लागता देखून ते जेजू बरोबर भोंवनात जेजूक साणून वचूंक सोदतात तेन्ना जेजू तांचे लागीं विचारता तुमी म्हाका साणून वचोंक सोदतात पूण तो जाणा आसलो कोण सांडटले कोण घात घेतलो तो बरें पयलींचतान जाणो आसलो पूण तरी आसतना ताका हो प्रस्न करता आनी पेद्रू म्हणटा सायबा कोणाशी आमी वेतेले तुजे सोवे आसा सासणाच्या जिविताची उतरां तुजें उतरां म्हटल्यार आत्म आनी जिवीत आनी हे भाशेन थंयसरूय निर्णय घेता पेद्रू म्हणटा हांव आनी म्हजें शीस साणून तुका वेचेना जेजो म्हणटा आपूण जाणा आसलो कोण म्हजो घात घेतलो तो जेजूक सगळी जाणवीक आसली पूण तरी आसतना तारा घेवप तांचेर दल्लले आसले त्यो आमची सोत्या आमकां दिता तुका जाय तें विचून काड तुका जाय त्या देवाक विचून काड तुज्या जिवितांत जाय तो ताराव तूं घे पूण आमी हो ताराव घेता आसतना आमकां देवाच्या आदाराची गरज मागण्याची गरज पवित्र आत्म्याची गरज आनी देवाची गरज देखून जायच्या शुभ वर्तमानान म्हणलेलें आसा तुमकां कोण हाचे विशीं जेजूशी ओडून हाडटले बापाच्यान तुमकां जेजूशी ओडून हाडल्या शिवाय तुमी ताचे फुड्यान पावचे नात आयज कालूय ह्या पॅन्डेमिकान आमी आसा जायतीं जाणां आमी घोडये मिसाक येता जायतीं जाण घोडये टीव्हीचेर मीस पळोवपाची संवय जाल्या जायत्यांक घोडये आतां इगोज्यो उक्त्यो जाल्या
आनी आमी म्हणटा इगोर्जांनी येयात, पूण निर्णय घेतलो तुमी. निर्णय घेवंक तुमची जबाबदारी. आयज काल आमी पळयता लोक येतात, थोडे येतात थोडे ऑब्लिगेशन म्हणून, कायदो म्हणून, आयताराचे मिसाक वचूंक जाय म्हूण. थोडे घोडे येतात आपल्यो गरजो देवा मुखार घालपाक, आपली गरज म्हूण ओळखून देवाशी येतात. थोडे घोडे येत ना. पळयता आमी चडशीं मिसाक येता ती जाणटी, तरणाटी भुरगीं दिसत ना. अशेंय आमी पळयता. तोरे भाशेन देवाशी येवन आमच्या जिवितांत ताराव घेवंक देवूच ताणें आमकां रोचला. आमचो रोचणार, सोडवणदार आनी सांबाळणार ताचेशी यो आमी आमच्या जिविताचे ताराव घेवंक जाय. देखूनच आयज आमी अशेंच म्हणटले, कोणाशी आमी वेतेल्या, तुजे सोबे आसा सासणाच्या जिविताची उतरां. जोशुआनूय तांकां ताराव घेवंक इस्रायल पोरशेक आपयली आनी आपूण आनी आपलें कुटूंब सर्वेस्परा देवाचेर ताराव घेतलो. ताकाच ताचीच आमी सेवा करतल्यो. तशेंच शिसांनी जेजूक म्हटलें, कोणाशी आमी वेतेल्या, तुजे सोबे आसा सासणाच्या जिविताची उतरां. आयज आमी भावार्थी कशें मिसांत वांटो घेवंक आयल्यान आमकांय घोडे आयच्याच दिसा हो ताराव घे तुज्या जिवितांत. खंयच्या देवाक तूं बसतलोय, खंयच्या देवाची तूं सेवा करतलोय, आयजूच ताराव घे, निर्णय घे. तर ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान पेद्रू भाशेन आमी म्हणटले, सायबा कोणाशी आमी वेतेल्या, तुजे सोबे आसा सासणाच्या जिविताची उतरां. आनी ताचेशी येवन आमच्या जिवितांतले ताराव चॉयसीस आमी करूंक आमकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता, बागेवन पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, गो बायले मोदें आसलेलो सोमोन जेजूक आनी क्रिस्ताक सोर करता. ह्या गुटाची खोल सजमणी आमकां घेवंक आपयता. आनी हे भाशेन तांच्या जिवितांत ती ताराव घेतात तेन्ना असली खोल सजमणी तांचे सोबे आमी पळयता. जसो देवान पवित्र सोबे खातीर आपलें जिवीत भेटयलें, पवित्र सोबे खातीर आपलो जीव दिलो जेजून, तेच परी घोव बायलेचो मोग जावंक जाय. जशेंच आयच्या बागेवन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटींतल्यान म्हणटा, बायलांनी आपल्या घोवाक खालती रावच्यो आनी पोतिनीचो मोग करचो. असलो समोन तांचे सोबे आसचो, तसोच देवा सोबे आसलेल्या समोदा सारको जावचो. कॉवनेंटल रिलेशनशीप. तर असलोच करार तुमी लग्न संस्कारा सुमयार केल्लो आसा, तो करार तुमच्या जिवितांत ताराव घेतलेलो आसा. म्हजी पोतीन, म्हजो पोती म्हूण सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतली, मानान लेखतली म्हूण भास दिल्ली आसा. ती भास न्हयच दिल्यारूच पुरो ना, पूण आपल्या जिवितांत ह्या निर्णयाक विस्वाशी रावूंक जाय. तेन्नाच की विस्वाशी रावता तेन्ना हो समोन अदीक थीर जाता आनी घट जाता. तर असल्या समोनान घोव बायलेनी जिवचें म्हूण आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. असलो समोन देवा सोबे आसलेलो समोन आमचो जावंक जाय. तशेंच घोव बायलेचो समोन जावंक जाय. तर सदांच ह्या दिल्ल्या उतराक, केल्ल्या कराराक विस्वाशी जावंक जाय. तशेंच आयचे वाचपां आमी पळयता, आमच्या जिवितांत निर्णय घेवंक आमकां आपयता. एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक, पावाड दवरूंक आनी बोरवासो दवरूंक आमकां आपयता. हे तिनूय शेगूण म्हणटा आमी देवशास्त्राचे शेगूण
ह्या शेगुणांनी आमी जियेतां जाल्यार आमी देवाक मानवतले आनी देवाची खरी भोक्ती आमी करतले. तर देवाची भोक्ती करता तो देवाची आज्ञा सांबाळटा, देवाच्या कोराराक विस्वाशी रावता. तर आमी हेच भाशेन दिल्ले ओ केल्ल्या निर्णय घेतलेल्या निर्णयक विस्वाशी रावया, दिल्ल्या कोराराक विस्वाशी रावया आनी विस्वाशीपणान हो कोरार सांबाळुया आनी ह्या कोराराचे साक्षीदार जावया, गोवाई जावया. तर कोणाशी आमी वेतले आमच्या जिवितान निर्णय घेवंक वेळ पावता तेन्ना पयले सुवातेर देवाचो आजार, पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. जिवितान निर्णय घेवंक पवित्र आत्मो, विवेकेचो आत्मो आमकां आदार दितलो. त्याच बरोबर जेजूय आमकां आदार दितलो, तशेंच बापूय आमकां कितें करूंक जिवितान निर्णय घेवंक कृपा आनी बोड दितलो. तर आयच्या दिसा आमच्या जिवितान घेतलेले निर्णय, घेतलेले दिल्ले बासावण्यो विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी पाडूंक देव आमकां आमचे सांगात आसतलो. त्याच बरोबर आमकां आदार दितलो जेन्ना आमी ताका उलो मारता. कोणाशी आमी वेतले सायबा, तूंच आमकां तुजी कृपा दी, आदार दी. आमच्या दिल्ल्या निर्णयाक वो घेतलेल्या निर्णयाक आमी विस्वाशी रावूंक आनी तुका मानता तें आमी करूं. हें जावन आमचें मागणें. जेन्ना असलो वेळ पावता तेन्ना आमच्या जिवितान थाराव घेवंक, निर्णय घेवंक देवाचेरूच, सर्वेस्परा देवाचेरूच पातयेवन तो घेवंक आमकां कृपा मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थ एकाच देवा सोबेक जिवो करुया. सत मानता देवाक, सौर पोदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुभ्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सोमलो, आंकवार मरेताय चलमलो, पोंच लाताकान ताणें खोस सोंसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जाला, स्वर्गात चडलो, सौर पदवेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपूण, सासण्याची जिवीत. आमेन. आमकां दर एकल्याक देवाच्या आदाराची गरज. आमची अस्कोताय वळखून घेवन आनी देवाचें व्हडटेपण आनी उदारपण मानून घेवन कांय आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलोवंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावंक आनी मनशाळ नदरेन सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक, तशेंच पोरजेच्या सांगण्याक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञाक आनी कायद्याक मान दिवन
देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावूंक आनी बरोबर वायटाचेर झुजून स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. बोमोगाड बापा, ही आमची कालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची, तुज्या उतराचेर नियाड करून आमच्या जिवितांतले निर्णय तारा घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आमकां बोर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या बाबा म्हणिनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भुमी सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुज्या आपणायलोलीं पोरसां तुवें करून घेतलीं. दयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या ओनून सोबदा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार बरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मोरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळड्यान एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगतां संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाड्यान आमी गायता.
तुका सोर्गी तुका सोर्गी सोय सोरस्पराची नामी येता ताका सोय सोय सोर्गी तुका सोर्गी तुका सोर्गी सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रोगोन आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणी उडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणे कोराचे रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात वावडताचो गोड पोरगोटुया जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू येलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडा आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आयज आपलो वाडदीस समोर उमतात तशेंच लग्न दीस समोर उमतात ताची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारे देवाचे बाई सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्म दुतां आनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा कामूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान
देवाचेर बावार्थ विस्वास आनी बोरवासो धरून जेजून आमकां देवा बापा लागीं मागूंक शिकयलां. ह्याच मागण्यांतल्यान आमच्या जिवितांत घेतलेले निर्णय आमी घेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वागातांतली वाटाय. राजपती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. असतो जेजो आपल्या शिसांक म्हणटालो, तुमी म्हाका सांडून वचोंक सोदतात, तशेंच आयज ह्या पॅन्डमीक काळान तुमी पवित्र सभा सांडून वचोंक सोदतात. तुमकां परतून येवंक निर्णय घेवंक तो आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यांत ते आमी सगलीं सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, कोणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. सोर्गीच्या बापा, तुवें काकळुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडे सातम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा उदीक उदीक वाडोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश कोण घेतात तांणी व्हरून वांडची साकिस्तीन दवरलेले आसात. तशेंच आमचें पॅरीश बुलेटीन पोरगोटणी तयार जाल्ली आसा, साकिस्तीन दवरलेली आसा. कोण फुडारी व्हरून वांडटात तांणी व्हरून वांडची. 25 तारखेर बुधवारा दीस 3:30 वाजता फादर फ्रेडी येतलो, जे आमचे कार्यावळी समाजाच्या हुस्क्या विशीं आनी समाजाचो हुस्को धरून आमी करूंक सोदतात. सोशल सेल आसा आमचे फिरगोजेन, तांणी वांटो घेवंक येवचें आनी कोणाकूय समाजाचो हुस्को आसा तांणी येवंक जाता. 3:30 वरांचेर आमची जमात आसता. विलेज पंचायत रेज मागोस कोडीत करूंक मागला. ऑल जनरल पब्लीक इंक्लुडींग farmers, self-help groups, businessmen, youth, etc. from the jurisdiction of Rejmagos are hereby informed that the village panchayat of Rejmagos has fixed a program on 26th August at 11 a.m. at village panchayat Rejmagos regarding Atmanirbhar Bharat Swamyam Purna Goa. During the said program, personnel from National Institute of Oceanography, Dona Paula, Tiswadi, Goa, will be present to explain various schemes, details, and the benefits regarding freshwater mussels cultivation. The norms for social distancing, wearing of face mask and sanitization, and normal SOP during the course of said program will be strictly followed. सरपंच केदार जैन नायक. तशेंच येता त्या आयतारा सांजे मीस आसतले 5 वाजता इंग्लिशीन. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ आनी तयारी करूंक सकाळीं 8 वरांचेर बागेवंत तांतुनीचो समुदाय. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. तशेंच आमची दोतोन आमी घोडे सेतेंबरांत सुरू करूंक सोदता. आतां तुमच्या भुरग्यांक तुमी रेजिस्टर करचें. रेजिस्ट्रेशन चालू आसा आनी आमी ग्रूप केल्ले आसा. त्या प्रमाणे कोणाक नोव्हेंबराची 20 पर्यंत, कोणाक तो 14 वर्सां बोत्तात तांकां आमी क्रीज म्हूण दितल्यात. तो तांणी पयलीं नांवां आपली रेजिस्टर करचीं. क्रिजमाची दोतोन घेतल्या संदेशकाराची. उबी रावुया. जशें आमची मिसां चालू आसात तुमकां उलो करता येवन वांटो घेवंक. पूण सोशल डिस्टन्सींग आमी सांबाळचें, मास्क घालचें, सगळे वेळार घालचें मास्क. कुमियाक येता तेन्ना मास्क घालूनूच येवचें, काडचें न्हय. मागीर सायडीक वयता तेन्ना काडून कुमियाक घेतल्या पुरो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा.